दक्षिण गोंयांत रस्त्याचेर जावपी अपघात उणे जाल्ल्याचो अहवाल मुखार आयला। येरादारी खात्याच्या निमाण्या अहवाला प्रमाण जानेवारी ते मार्च 2026 ह्या काळात अपघात आनी मरणाचो आंकडो खूब कमी जाला। अंदू ह्या काळात वट्ट 310 अपघात नोंद जाल्यात। फाटल्या वर्सा 318 अपघात जाल्ले। तशेंच मरण आयिल्ल्याचो आंकडो 29 वयल्यान 23 जाला आनी गंभीर जखमीचो आंकडोय उणो जाला। मार्च 2026 म्हयन्यांत अपघातात सुमार 8.6% उणाव आयला। कांय वाठारांनी सुदारणा दिसून येता, तरी कांय सुवातींनी अपघाताचोय आंकडो वाडला। एकूणच रस्त्याच्या सुरक्षे संबंधीचे चित्र सकारात्मक आसले तरी नागरिकांनी येरादारी नेम पाळप तितलेच महत्वाचे थारतले। पळयात। एज ऑफ मार्च लास्ट मार्च एंडिंगाचे फिगरचे आहा ते साउथ गोवाचे आमचे एक्सिडेंट टोटल आसात -2.5%, 2.50। लास्ट इयर 318 एक्सिडेंट जाले, ह्या वर्सा 310 जाल्या। मागीर तातूंत फॅटल एक्सिडेंट जाले ते आमचे -21.40 कमी आसा ह्या वर्सा। आनी फॅटलिटी म्हटल्यार जे मनीस मेल्यात एक्सिडेंटान ते -20.60 आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर अप टू मार्च। आनी ग्रिवियस इंजुरी आसा तातूंत फ्रॅक्चर बी जातात लोकांक ते -12.20% आहा ह्या वर्सा अप टू मार्च कंपेर्ड टू लास्ट इयर। सो ह्या वर्साक चलन एनफोर्समेंट आमचो आमी बेजीक फोकस दवरला तो ओवर स्पिडींग आनी हाजे हेल्मेट। कित्याक फिगर्सांतल्यान अशें दिसता की एक तर फॅटल एक्सिडेंट जावपाक कारण मेन म्हणल्यार एक ओवर स्पिडींग आनी दुसरें टू व्हिलर आसा पळय ते चड आसता फॅटलिटी अरावंड 70 to 80%। आनी तातूंतले टू व्हिलर मरतात ते 80% हेड इंजुरी आसतात टू व्हिलरान। सो आमी ह्या दोनी हेडाचेर ह्या वर्साक सारको मेन फोकस दवरला। तातूंत आमी ओवर स्पिडींगाच्यो केसी ह्या वर्साक 7,000 केल्या तातूंत कडल्यान, त्यो पोरूंचे परस अप टू मार्च पोरूंचे परस 4,040 चड आसा। आनी विदावट हेल्मेट आमी ह्या वर्साक 15,600 केसी केल्या, पोरूं वर्सा परस 10,900 इतले आमी चड आसा। आमकां दिसता की आमकां ह्या ड्रायवाक लागून मातसो फॅटलिटीज आमकां कमी जाता अशें दिसता। कित्याक लोक हे दोनी एक्शन घेतले म्हणजे लोक एक तर स्लो जातात एक्सिडेंट प्रोन एरियाज ते, आनी दुसरें म्हणल्यार हेल्मेट घालतले आमचे आनीकय कमी जातले, रिड्यूस जातले फॅटलिटी। रातचे लोक विदाउट हेल्मेट भोंवता आनी एक्सिडेंट जाता, रातचे कोण एक्सिडेंट जाता ते चडशे डेथ जाता। सो हेचेर कितें ड्राय बीन आसा ना आमी आतां जे आमच्यो स्पीड गन लायता आनी इंटरसेप्टर गाडी आनी पुलीस दवरता ते आमचे आयरेड म्हूण डेटाबेज आसा, त्या डेटाबेजाचेर आमकां आमचो एनालिसीस करून हें मेळटा जे स्पॉट ज्या जाग्यार चड एक्सिडेंट जाता, चड फॅटलिटी जाता ऑर चड ओवर स्पिडींगा लागून एक्सिडेंट जाता त्या जाग्यारच आमी लायता स्पीड गन, आनी सगळे कडेन अशें लायना। सो आमी जे एक्सिडेंट प्रोन झोन आसात आनी एक्सिडेंट प्रोन पुलीस स्टेशनाची जी ज्युरिडिक्शन आहा थंय एनफोर्समेंट त्या प्रमाणे वाडयला। उपक्रम कितें तरी ते आतां ट्रायल बेजीस बसयले आसा, ते आमचे पणजेच्यान बसयल्या हेडक्वॉर्टरांतल्यान। सो सध्या ट्रायल बेजीचेर चालू आसा ते। कितले गाडी आसतल्यो तश्यो? गायडीन सावथाच्यो थोड्यो गाडी आसा, नॉर्थाच्यो। सो त्या गाडयांक जिओ ट्रॅकिंगूय बी आसा। सो दे वील पीक ऑफेन्सीस लायक ट्रिपल सीट ऑर विदाउट हेल्मेट, ते ऑफेन्स ताजेर रेकॉर्ड जातले, ऑर पार्किंग ऑब्स्ट्रक्टिव्ह आसल्यार बी गाडी आसा जाल्यार ताजेर जातले।